Shikari baba 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 mama. Shikari bari baba 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 mama mama baba larika. Shikari bari bari Praise the Lord, 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 praise the Lord. एक मागणी आम्ही कधी हा मिळून ऐकता मग ऐकता येस प्रेज द लॉर्ड सर्गींच्या भोव मोगळा बापा आम्ही तुका अर्घ दिता या वेळा पासोतो आमकां तुवें सगळ्या संगता हाडिल्ल्या पासोतो या माध्यमा पासोतो आम्ही तुका अर्घ दिता तुझ्या उतरां पासोतो आम्ही तुका अर्घ दिता त्या उतरांत तूं आसल्या पासोतो त्या उतरांत तुका पळोवचे भाग आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासोतो आम्ही तुका अर्घ दिता आम्ही तुका अर्घ दिता तुझे उतरस आमच्या जिविताक सर्वस्व म्हणलें सत पात येवंक आमकां तुवें फावो केल्ल्या पासोत आमी तुका अर्घ दिता आमी तुका अर्घ दिता त्या उतरांची वळख आमकां दीस वेता वेता तूं चड आनी चड मापान दिवन आसाय पवित्रात्म्या मुखांत त्या उतरांचो अर्थ आमकां तूं समजयत आसाय आमी तुका अर्घ दिता जायते शिकोवणदार तुझ्या उतरां शांत शिकयतले आमकां तुवें दिल्ल्या पासोत आमी तुका अर्घ दिता तांणी शिकयत आसतना उतरांचो गूढ अर्थ चड आनी चड मापान आमकां जाणा जावंक तुवें आमकां अवकाश करून दिल्ल्या पासोत आमी तुका अर्घ दिता तुझ्या उतरांत एक आसक्त तुझ्या उतरांत एक वडणी आमचे ते तुवें उपजायल्ल्या पासोत आमी तुका अर्घ दिता तुझ्या उतरांचे काही वर्तें कांयच ना आनी तुझ्या उतरांत आयल्यार सकळी आमी जाणा जाल्ल्या बरी हाचे न्ही वर्ती जाणवाय तुझ्या उतरांत हांव मेळच्या जाणवायचे की वर्ती जाणवाय दुसरी ना म्हणलें आमकां सत कळीत केल्ल्या पासोत आमी तुका अर्घ दिता आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत तुझ्या उतरां मारिफात कितें आमी जाणवाय जोडल्या ते आमच्या उतरां करण्यांनी आमी आमच्या जिवितांत ते जारयेक हाडूंक तुझ्या उतरांची सकत उतरां करण्यांनी दाखोवन दिवंक तुझ्या उतरांची सकत
कितें म्हणलें आमच्या जिणेंत जाल्ल्या बदलावणे मुखांत हेरांक दाखोवन दिवंक आमकां तुवें फावो केल्ले पासून आमी तुका अर्गां दिता. आनी निरंतर आमी करूंक आसा जाल्ल्या निमती आमी दीस वेता वेता आनीक चड आनी चड मापान तुज्या उतरां विशांत शिकून आयकूंक, उतरांचो नियाळ करूंक, उतर वाचूंक, उतरांत वेळ करसूंक, उतरां विशांत एकामेका संदेश आशार पाशार करूंक, तुज्या उतरांचो संदेश हेरांक दिवंक वांटूंक आनी उतरांद्वारे तुवें आमकां दिवचें तें बरेंपण, त्या उतरांद्वारे जावचें तें बरेंपण तें आमी पेल्या तें वांटूंक आमकां तुवें वेळ, अवकाश, सुवात, जाणवाय दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमकां बरो पावस तुवें दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. भरपूर मापान आमकां तुवें दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. हे सर मागणी मोगळा बापा आमी तुका भेटोवन दिता. तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचें नांव येजो तुजें सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. आमेन 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 आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. सकट बरी आसात, आशीर्वादीत आसात. आशीर्वादीत, समृद्धीत, सुरक्षीत, दादोशी असले उतरांत बरयल्या निमती तें सकट तशेंच आसचें भावाताच्या दोळ्यांक दिसता वय मो देखून वैयक्तीक जावन कोणाक विसारिजे म्हणून इन्ना, कित्याक देवाचे उतार बदलाना. देखून कोण उतरांत ते कोणाक आसक्त आसा तांचे तें घडलां म्हणून आमकां कांय दुबाव ना वय गी. होय. होय. देखून परतून कांय इसाचित म्हण ना म्हण आमकां बगता. आनी कित्याक आमकां कळीत आसा उतरांत कितें बरयलां तें आमचें तें जालां म्हणून आनी जाल्लें आमी पळोवन आसा. देखून देव कोण खंय आसा कितें म्हण एका वेळार आमी चिंतून आसुल्लें जावं बरो, पूण आतां आमकां देव दर म्हण दिसता ताज्या उतरांत. आनी तो आमच्या गिन्यानांत आटापूंक जायना तसलो तितलो व्हरतो जाल्यार दीस वेता ताज्या उतरांत वेळ करसून शिकून आयकून वा ते उतरार वांटता आसतना तांतूं सांगाता मेळोन वांटता आसतना चड आनी चड ताजे विशयान जाणा जातना वय ताचे विशयान आमकां ताचें तें पिंतूर आमच्या मोतींत आसुल्लें तें आनीकी चड आनी चड कितें जावन येता, क्लियर जावन येता वय मो देवा विशयांत. होय. पयले इल्लेशें आसलें, आतां आमकां कितें ताज्या विशयान आमचें ताज्या विशयान आसलें पिंतूर आनीकी आमकां कालें जावन येता, क्लियर जावन येता वय गी देवा विशयांत. वय पयले एक ल्हान म्हणटाक आसलें देव म्हळ्यार असो, देव म्हळ्यार तसो, पूण आतां उतरां कितें जाता आतां संपूर्ण संपूर्ण म्हळ्यार चड आनी चड ताजे पिंतूर आमच्या दोळ्या मुखार येता. देव म्हळ्यार असो म्हळ्यार तें आमकां आतां संपूर्ण आयलां म्हूण सांगचें न्ही हांवें, पूण ताजें पिंतूर पयलें आसलें पिंतूर आतां चेंज जालां आमचें तें वय मो. वय पयलें हांवें चिंतलो देव आतां तो आनीकी म्हळ्यार अशें म्हणयार पयलें गैरे दिसून आसलें, आतां आमकां कितें दिसता स्पश्ट दिसून आसा. कोण देव दिसून आसा एकच माध्यमा मुखार. खंयचें तें एकच हातेर देवाचे उतार. देवाचे उतर. व्हेरी गुड. देवाचे उतार म्हणल्यात तांतूं आमकां चड आनी चड खंय गेल्यार थोडे आसात उलयतात देवाचे उतार, फोन करून सांगतात हे आयकलें गी शिकोवन, ती आयकली म्हण वय गे बेनिबाई. वय म्हळ्यार कितले एक तरणाट्यांत म्हळ्यार व्हडांत म्हळ्यार हे आयक हें बरें आहा, तें आयक तें बरें आहा, हे उतराचो अर्थ कळलो गे म्हळ्यार एक पयले फोन करून कितें गे उलोवचें
आता कितें उलयतात फोन करून देवाच्या उतराविषयान. देवाच्या उतराविशयांत हे चिंतना निजायकी व्हरतो आनंद भोगता वय की न्ही. वय आणि असले इश्ट मंत्र आमकां मेळलेल्या निमती आमचे भाग वय गे. वय हय भाग म्हळ्यार तांचे जावन मस्त आमकां शिकोंक मेळटा देखून एक वर्तें भाग देवान आमकां फोव केल्ल्या पासून कितें ताज्या विशयान जाणा जावचें. आमी जाणा आदल्या फावटी आमी पळयलें जॉन 17:3 म्हणटा तुका एकल्या खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें सासणीक जिवीत दीस वेता वेता आमी ताका वळखून आसां आनी सासणीक जिवीत जियोवन आसां. तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें सासणीक जिवीत आनी आमी जाणा ते वळखूंक आमकां आदार दिवचो तूं पवित्र आत्मो वयमो. देखून त्रिएक देवाच्या वळखींत त्रिएक देवाच्या सहवासान जियोवचेंत खरें जिवीत सासणीक जिवीत तें मागीर परतून तें दुसरें कांय तातूंत मोदें ना. मरण म्हणलो विशय ना, सोलवणी म्हणली ना, जिवीत ब्रेक जावचे विशय ना, तें सासणाचें जालां. कित्याक ताचो मूळ जावन आसो देवूस आनी ताच्या उतरां विशयांत आनी तें कोणा मुखांत आमकां मेळ्ळें जेजू मुखांत ताच्या विशयांत आमी ताका वळखतना आनी हें पुरो आमकां समजूंक आदार दिवचो पवित्र आत्मो संपूर्ण स्वता करून पावचो ताच्या साळवळेन तो एक व्यक्ती ताच्या आदारान सांगातपणान देवाच्यो वाटो समजूंक ती ताच्या उतरां मुखान देवाच्या ते सर्गेचे जाणवाय जोडूंक आमी पेसाडटा आसतना आमी कहलें जिवीत जियेता सासणीक जिवीत जिवीत जियोनूच आसा वय गे न्ही. आनी हाका ब्रेक आसा गे ना. आनी कितें जाल्यार जिवीत मात शिवाय आनी मरणाचो विशय ना वय गे. क्लियर गी. कित्याक आमी जिवीत दातारा विशयांत उलोवन आसा. जिवीत दातारा देवाचे उतार जिवें तें क्रियात्मक तें खरें जिवें आसलें उतार आमी उलोवन आसा. सुखें आनी मेल्लें जिवीत उतार न्ही गे. सुखें उतार न्ही, मेल्लें उतार न्ही, जिवें आनी क्रियात्मक म्हळ्यार खंयसर जीव ना थंयसर जीव हाडचेच असलें क्रियात्मक एक्टिव्ह पॅसिव्ह न्ही त्या उतरां विशयान आमी उलोवन आसा. आनी तें खरें पोट न्ही रे खरें उतार देखून आमचें तें जीव आनी जिवीत मात आमी पळोवन आसा देखून ह्या देवाच्या उतर म्हणल्यार एक वरती आस्त देवान आमकां दिल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिता आसतना आमी पळयता सबबार लोक कश्ट जाता. आतां आमकां सत गोत्ता आसल्यांक एकल्या कश्ट जाल्यार पळयतना कितें भोगता आमकां खंयच्याय रितीन जावंक पुरो एकलो कश्ट जाता कितें भोगता आमकां कणवळाय बघता कणवळे भोगता आनी एक आमकां कितें भोगता म्हळ्यार आयो हाकाय उतार कळीत आसलें जाल्यार कितलें बरें आसलें न्ही गे. अशें म्हणून ताजे कडेन काले म्हळें वचून आमी उतर दिता सत्ताचे. एक्झॅक्टली म्हळ्यार आतां म्हाका कळीत जाल्ल्यान ते म्हाका आतां समस्या म्हणून भोगाना हाकाय कळीत जाल्लें जाल्यार कितलें बरें आसलें म्हणून आनी आमी दिता ताका न्ही गे. आनी तें ताणें ताक्षण घेतलें जाल्यार कितली खुशी जाता आमकां जाता की ना. वर्तो आनंद भोगता वर्तो आनंद म्हळ्यार तुवें तक्षणच घेवचें म्हणल्यार बरी ओडोली एक तशें जाल्लें एक स्त्री भेटली आनी सुमार वर्सां पयलें भेटयल्ली सुमार वर्सां उपरांत आतां मेळचें कितें न्ही म्हजे हात बोटां पुरो सोडूंक जायना कठीण दूख एकच सणें कालें म्हणून गुत्तरा म्हळ्यार आजच जाल्ल्या बरी. मागीर चॅकअपांनी करून येवन आसा रिपोर्टांनी हाडूना मागीर कळ्ळें म्हाका एकच फावटी कालें म्हणून गुत्तुना म्हणून म्हाका आयकतना मस्त बेसाराय भोगली म्हळ्यार वळखी आसा आनी तरणाटी पयले उतरांत आसतली ना उतरांची म्हणल्यार बिलकुल ना तेंत सदांचेंत म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां पयलें हांवें ह्या उतरां घेवच्या पयलें भेटल्ली समजलें तुमकां
ओके आनी ताचे उपरांत मेळचें सडन कितें दिश्टी पडटा ना कितें आयिल्ली डॉक्टरा कडेन कालिंगे बोटां पुरा हात पुरा कठीण दूख आनी बोटां पुरा एक नंबर सो काल हांवें एक्सप्लेनेशन विचारुना पूण समस्येंत ती समस्या सांगा लागली मागीर केवल एका कॅन्टिनान बसून म्हणल्यार बरी केवल 2च उतरां तुज्या मोबायलार बायबल आसा की बायबल ना पूण तक्षण कालें तें प्ले स्टोर की कालें म्हणटात ताका वचून कोंकणी कॅथलीक बायबल हें करन तक्षण तो बायबल ताज्या मोबायलार तिणें हाडयलो समजलें गी मागीर हांवें इतलेंच म्हणलें केवल तेंत सीधा 1 Peter 2:24 हाकत तें एक उतार काड म्हणलें इतलें स्पश्ट करून वाचलें गी म्हळ्यार तें कांय तुवें सांगतना वस्तान इल्ली चूक जाली म्हूण सांगया म्हळ्यार कांय ना स्पश्ट करून बरें करून वाचलें मागीर गूण जाले हांव म्हणलें तें सोमा सांगा लागली गूण जाले हांव म्हणून मागीर भावात ताचे विशयी उलोवच्या पयलेंत ती म्हणटा गूण जाले हांव म्हणला न्ही गे भारी बरें जालें मेळ्ळेलें म्हाका एक म्हळ्यार तिका पुरा मेळ्ळेल्या बरी उलोवंक लागली अशें पुरा म्हाका पवित्र पुस्तकाचो मेळ्ळो न्ही गे बरें जालें आमी मेळ्ळेले हांव म्हणून म्हळ्यार उतार कशें तक्षण घेतल्या वरी मागीर भावात जाल्यारय हांवें एक म्हळें हाका हे फाटी भावात जाय भावात म्हळ्यार दिसानांतलें दिसानांतलें पूण पवित्र पुस्तकान बरयल्लें पाठयोवचें म्हणून म्हळ्यार आतां गूण केल्या म्हणून आतां इजाया प्रवादीच्या पुस्तकां कशी येत आनी तो कसो गायल्लो म्हूण सांगेत पुरा सांगेत पूण एकच वाक्यांत सांगून ते पाठयोवंक भावात जाय ते वय आमकां तुका आतां दूख आसा आनी रिपोर्टी कितें येत पूण तुका हांगा कसलो रिपोर्ट दिला ताजे काय आमी गूण जाले हांव म्हणून वय न्ही गे बरें मागीर म्हणटा ती लास्टाक आमी उलयता उलयतना म्हाका हें दूख पुरा सोडून गेल्ली म्हाका भोगलें म्हणून हांवें विचारूंक ना म्हळ्यार कितें सांगूं कशें तांगे म्हळ्यार एक व्यक्तीक उतार मेळटा आनी तें तो तक्षण घेत जाल्यार कितें सकट बदलावण तांचे थंय जाल्ली पळोवंक मेळटा कितें ताका भोगता म्हूण हांवें विचारुना तेंच म्हणाली गी म्हाका अशेंच सुमार दूख सोडून गेले बरी म्हाका भोगलें मागीर तो एक संतोष आनंद भोगल्या बरी तिणें सांगलें म्हाका दिसलें देखून आमी ते अनुभव केला जाल्ल्या निमती अनेकल्याक आमकां तें कालें तक्षण दिवया म्हूण भोगता वय की न्ही येंत तक्षण दिवया आनी तूं एक जर तक्षण घेशी जाल्यार वा घेताय जाल्यार कितलें तुजें वर्तें भाग म्हणून आमकां भोगता पूण घेवचें कोणाचेर आसा कोणाचेर त्या व्यक्तीचेर न्ही गे वय त्या व्यक्तीचेर काल म्हळें वय कोण आयकता कोणाक आमी दिता पळय ती कशें घेतात कांयच सायड क्वेश्चन नासतना सांगतना कितें तें बरयलां तेंच 100% स्विकार केल्ल्या बरी घेतिल्ल्या वेळार एक ते सांगलें बरें जालें कित्याक म्हळ्यार तिच्या जिवितान ते उतर काम कितें केलें म्हळ्यार तिने म्हळ्यार सगळे तुम्ही सांगलें प्ले स्टोर वरसून तिने डावनलोड इमिडिएट म्हळ्यार म्हाकाय हांवूय तांतुयलो फाटीं जाल्यार तिणें काडलो भावार्थाचे पयले स्टेप एक्झॅक्टली तिने कितें सांगलें ते केलें न्ही ते त्याच्या वरवीं तिका ते रिजल्ट बरो मेळ्ळे एक्झॅक्टली म्हळ्यार आमी वय ते करा आमकां घरा वचून पळयत आमकां टायम करेक्ट ताकाच हांवें म्हळें इमिडिएट म्हाका ताजाप जालें तूं म्हणटा म्हाका बायबल मेळ्ळो न्ही गे म्हणून म्हळ्यार बायबल मेळ्ळो म्हळ्यार मागीर मोबायलार मेळ्ळो न्ही गे म्हणून आतां कसो पळोवचो कितें म्हूण हांवूय सांगचें दिल्लें उणेंत म्हणजे सांगता हांव म्हाका तांतुयल्लें हांव इल्लें उणेंत पूण आतां म्हाका संपूर्ण देवान दिल्ल्या कारगा पूण तिणें तक्षण तो हांवें कांय तिका कसो पळोवचो कितें म्हूण सांगोना ती कांय थोडी सवालां आयिल्लीं तांतू हांगा अशें दिता न्ही गे तशें दिता न्ही गे म्हळ्यार इमिडिएट तिका तें आयिल्लो दिसोना जाल्यार तिणें विदीन नो टायम म्हणल्यार तें आयिल्लो म्हाका दाखयलो मागीर भारी बरें जालें मागीर काड हें उतार काडलें तें उतार अशें स्पश्ट करून वाचलें गे
कित्याक तांतू सांगता म्हणल्यार हांवें वडोलेक तुमी सांगता आमकां उडास आयलो सांगा ताचे ब्रदर. हांवें मोबायल सॉरी बायबल हाडा इल्लो वास हां, हां, हे काडा म्हणलें वर्स हां, जाल्यार ती म्हणाली आतां सांगा म्हाका हांव बरोवन हां, दवरतां हां, 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 हां. बरोवन वय मो दवरतां म्हणाली वय ना करेक्ट. हाळे तांतू रेस्पॉन्ड करची रीत पळया सडावत आमकां तांतूय तेंत आयकूंक मेळटा ना म्हूण सांगना हांव. वय गे तुमी सांगा मागीर पळयला जालें. वय वय हां, बायबल आसा घरा. तुमी सांगा आतां मागीर पळया हो काले म्हणे निबा दितात वय गे. वय 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 ते करेक्ट मागीर खंय पावता म्हण आमकां कळीत ना. पूण हांगा इमिडिएट रिएक्शन हांव काले म्हणटा गे म्हळ्यार एक व्यक्तीन त्या उतरांक एक कुडली इमिडिएट रेस्पॉन्ड केलें जाल्यार ताका तेच घडये थंयसर तें उतरान बरयल्लें पळोवंक मेळटा वय गी न्ही. तें देखून ताका म्हणजे आतां आमकां हें कळीत जाल्ल्या निमती आमी तें खंयच्याय रितीन सोडून दिवंक ना. खंयच्याय रितीन इतलें की तुका थोडे फावटी आमी ह्या वेळार कशें सांगचें म्हणून ना एक उतार जाल्यार व्हड न्ही. दिवचें आमी सोडूंक नजो म्हणल्यार बरी तें इल्लेशें पळय पडटा तांचे तो संदर्भ आनी मूड म्हणल्यार बरी ताका इल्ली ताण आसा जाल्यार आमकां कळटा. ते दाळे एक दिल्लें बी एक उतर तें खंय वचना. तक्षण तांकां तें बरेंपण जाल्लें तांणी सांगचें आमकां पळोवंक मेळटा. पूण तांतूं दिल्लो मनीस खंयच्या लेकाक न्ही म्हणना हांव. पूण तें देवाचें उतर देवान कितें केलां पळय आमचे खातीर तें तांकां तें खावंक आनी तें अनुभव करूंक थंयसर फावो जाता. हे आमी पळयता. देखून आमी उतार थोडे फावटी आमी मस्त सांगाचे म्हूण चिंता सांगची सूख म्हूण हांव सांगना. आमी क्लासीक गेल्यार 4-4 घंटे आमी पळयता रितीर दितना शिकोवन दितात. तें शिकोवन दिवच्या विशयान आनी शिकोवन एक म्हण आयिल्लें ती थोड्या फावटी हांवें एक जस्ट सांगचें कितें म्हळ्यार आमी एक 2 उतरां ती तांकां एक मेसेज दिवंक जाता की ना. जाता जाता वय तें उतर दिताना कितें ब्रदर सन्निवेश परिस्थिती पळोवन आमी एक उतर एक्झॅक्टली. दिवं आतां थोडे फावटी काल जाता कोता की एक बरो वेळ आनी आमकां बरो जागो मेळ्ळो जाल्यार कांय सांग येता आसलें हांगा ह्या जाग्यार जावचें ना वय गे ना थंय जाल्यार जाता तक्षण तुजे मोबायल काड तातूंत हें कर म्हळ्यार तांणी जावन खुद्द पळयल्यार बरें म्हणून. थोड्या फावटी आमी काले म्हणटा अशें उतार सांगता ते फोट जायना म्हणून मागीर तें ताजो उडास कितलो उरलो घरा वचून तांणी पळयलें गी काले म्हण आमकां कळीत ना. आमी तांच्या कारणांत तें पळोवन तांचे लागीं वाचूंक जावचें बरी केल्यार बरें म्हणून न्ही गे. तें आमकां आतां बारीक सुलाबाचें जालां. बायबल हाडलाय गी बेगांत आसा गी पोरनो सल्लो आसा गी नवो सल्लो मात गी पोरनो आहलो बरो आहलो तें पुरो आतां माध्यमांत तो आयिल्ल्या निमतान आमकां तें सवाल येना आतां न्ही गे. तें बारीक सुलाब जालां. देखून त्या पुरा कितें आमकां देवान दिल्ल्या त्या संगतीचो बरो प्रयोग करून आमी कितें ताचें उतर एकल्याक दिवन विविध रितीचे रिजल्ट आमी पळोवंक साध्य जाता. मागीर इंट्रस्ट आसल्यार खंडीत जावन तांणी जावन इसाचें जावं पुरो तें आसता तांतूं चालू तांतूं कांय ना. एक फोन नंबर दिवचो गी वा तांचो घेवचो गी अशें बरो मस्त करचें हांवें पळयलां. थोडे ब्रदर आसात ते एक फावटी तांकां मेळ्ळें जाल्यार तक्षण मागीर तांचे फोन नंबर काडून तांकां फॉलो अप करचें उतर धाडचें आनी शिकोवन आयकोंक तांकां डायरेक्शन दिवचें हें पुरा करन आसचें आमी पळयता. कित्याक उतरांचें बोळ कितें सकत कितें म्हणून कळीत जाल्ल्या निमती. देखून आतां कोलोसे घरांक दुसरो अध्याय आमी एक 2 वाक्य पळोवचीं जाल्यार कोलोसे दुसरो अध्याय एक वाक्य सोतावन एक इल्लेशें आमी पळोवया. कोलोसे
दोन सोव्या वाक्यातून काय म्हणतो आपल्या ख्रिस्त जेजूक तुम्ही हा सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जिवंक फुडें सरा. होय म्हळ्यार आतां इल्लें रावया आं. आतां आमी जेजूक सोमी धनी वा सोमी म्हळ्यार कितें पुरो अर्थ आसा ब्रदर एक म्हजें सर्वस्व इज माय तसो म्हजो धनी आनी कितें पुरो अर्थ आसा सोमी म्हणून होय करेक्ट. सो मी हा सर्व अधिकार म्हजेवर असलेलो बरी एक म्हजो तसो धनी न्ही गे होय, होय. ओके धनी लॉर्ड होय म्हळ्यार तसो म्हजें सर्वस्व म्हणल्यार बरें न्ही गे ही इज माय येस एवरीथिंग सर्वस्व देखून आमी सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोंक आतां तातूंत पार्ट टायम जेजू सांगाता जियोवचें म्हणून ना म्हळ्यार आमी अभ्यास करून फूल टायम कोणा सांगाता जेजू सांगता. फुल टायम देखून डे टू डे प्रोसेस हे आतां जाला म्हणून न्ही म्हणजे थंय जाला म्हणून न्ही आमचें तें ओके कोणी म्हणजे तें 100% जाला म्हळ्यार काय तांतू काले तें तांकां सोडलें म्हळ्यार जालां जाल्यार व्हेरी गूड बारीक खोशयेची गजाल आं देखून स्वामी म्हूण स्वीकार केला देखून ताचे सवे जियोवंक फुडें सरा ताचे सवे कशें जियोवचें काल ताजे पिक्चर काडून बोल्सांत दवरचें गे वा एक खुरीस बोल्सांत काडून भोंवचें गे कशें ताचे सवे जियोवंक फुडें सरचें आमी ताचे उतरां सांगता. उतरां वय उतरां सांगात वेळ करसून निरंतरी आतां आमी म्हणटा कोण दीस रात आनी रात ताचे उतर नियळटा तो बागी तो वाळच्या उदकांत तेगे लायल्यार रुका म्हणजे वाळचें उदक म्हळ्यार तें जेजून दिवचें तें जरी तें उदक तें मागीर वाळचें जाल्ल्या निमती तो रूख कसो आसता ताजी पानां भाव आनंद म्हणटा तें किर्तन आमी जाणा म्हळ्यार एक पान भाव आनंद म्हळ्यार तो रूख जिवाळ आसा म्हणून आनी पानां जावन रुखाक सकत मेळची देखून भावानांतल्या पानाचो रूख तशें म्हणटना हांव घटमूट आसा कित्याक म्हज्या रुखाची म्हजी ती खंयचीय पानां भावनात म्हळ्यार एक जीव भरोन आसा म्हजें तें म्हणून कित्याक कारण कितें उतरांत वेळ कसल्या निमती उतरांत आसल्या निमती ताचे सवें जियोवचें म्हळ्यार उतरां सांगातात जियोवचें उतारच देव जाल्ल्या निमती उतारच जेजू जाल्ल्या निमती त्या उतरां सांगाता वेळ करसिताना तूं कितें जाता म्हणल्यार बरें आमकां कोण एकलो भेटलो जाल्यार कश्टांचो आमकां एक ताका तक्षणीक ताका एक उतार दिवंक आमकां सुलाभ जाता वय की न्ही ते वाटेर जावं दी आनी ताका पुरा जागो म्हूण ना आमी ते इगर्जे कडेन मेळ्ळेले जाल्यार घरा मेळ्ळें जाल्यार कितलें बरें आहलें आमकां इल्लें बसून इल्लें उतर उलयताले पूण इवन ऑन द वे ताच्या संगत आमी वेळ करसून आसां जाल्यार ऑन द वे जाल्यार आमकां उतार दिवचें कांय व्हडलें बघाना न्ही गे खाली हात आसल्यार बघता गे ना बघाना. ना वेरी वेल इक्विप्ड म्हणून म्हळ्यार आतां जालें हांव म्हणून सांगना म्हळ्यार खंयच्याय संदर्भार एक उतार तांकां तांच्या बायबलांत पळोवंक आमी सांगता जाल्यार वा मोबायल तेगून पळयता जाल्यार हांगा सांगतेल्याक हांगा एक इल्लेशें रेडी आसल्या बरें न्ही गे अशें बघना जो हांव बायबल हाडून नाल्यार तुका 2 उतरां दितो म्हण न्ही गे कित्याक खंय तुवें जागो बरोवन दवरला तुज्या काळजान न्ही गे आतां गरज पडटा तूं काडटाय तें जावन आनी एकल्याक दिताय आनी ताका सांगताय अळे वास हें काले म्हणटा म्हणून एक तुज्या कडेन आसले मोबायलांत दाखोवन वा ताज्याच मोबायलांत तें बरें आनी की तांणी तूं असल्यार तांकां दर म्हण दिसल्यार कित्याक बटी एक पटी वाचतानाय काल जाता तोंडाचे उसाडणे द्वारे काले मेळटा कारण होय ताणें एक पटी तें वाचलें म्हळ्यार तें काले उलयलें तें उतार देवाचें देवा विशयांत उलयलें ती तारण थंय उलयलें वा ती उलयली वा तो उलयलो तें त्या ताचो फळ थंयसर तें उतार जिवें जाल्ल्या निमती ताणें एक पटी वाचतना तोंडान उसारतना तें ताजें तें काम करूंक सादी आसा तें कित्याक म्हळ्यार तें उतार सुकें न्ही तें सुकें न्ही आमी आतां केरळाक उलयलीं उतरां पुरो आतां काम करना सारकें ना आमचें तें देवाचें उतरां आतां संवसाराचें सोडया तेंय काम करनासलें पळयलें आमी पयलें आतां उलयल्लें केरळाक येवं पुरलें बी आतां काम करता गिना करता खंडीत जावन करनासता तातूंत कांय डावटूच ना खंयचेय तें उतार जावं पुरो कित्याक म्हळ्यार तें सोंसणीकाय म्हणलो विशय आसा देखून केरळ वोवं पुरलें मनीस जाल्यार उडास आसचें ना पूण आतां ताजें फळ तें
उतरान कितें बरयलें तें पातयेलें आनी उसारलें पळय तें आमचें तें आतां कार्यरुपाक आयिल्लें आमी पळोवन आसा. तांतू कांय एकलें थंय जालां आनी एकलें थंय जावना म्हणून न्ही. इल्लेशें फाटी मुखार जावंक पुरो तें कांय तें बऱ्या उद्देशानच. पूण जालां तें जालांत. देखून क्रिस्त जेजूक आमी सोमी म्हूण स्विकार केला देखून ताचे सगळें जियोंक आतां तोच्चो म्हजे सर्वस्व धनी म्हणून अधिकारी म्हाका तोच्चो तोच म्हाका ताका मात्र म्हजेर अधिकार म्हणल्यार बरें आमी स्विकार केले उपरांत आमी तें स्विकार केल्या उपरांत आमी जियोंक स्वराज्य ताचे सोबे न्ही गे. नंतर पातयेणी एक जिवीत दुसरें दुसरें पातयेता एक जियेता आनी एक तशें म्हूण जाता न्ही गे. ना ताचे सोबेंत जियोंक फुडें सरा म्हणटा. मागीर मुखलें वाक्य म्हणटा तुमकां शिकयलां तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जिणेची फळां ताचेर रंबोवन दवरा. कोणाच्या आमच्या जिणयेची फळां कित्याक फळां एका रुखा काल्लें दिता घटाय भद्राती न्ही गे. देखून आमच्या जिणेची फळां आमी संवसाराचेर रंबोवन दवरल्यार ते रेवेर रंबयल्ल्या बरी केन्नाय पडटा. म्हळ्यार अशें जेजूचेर रंबोवचें म्हळ्यार ते एक भारी एक घट तितल्या गुंडायेक गेल्ल्या पाळा बरी आनी तें कसलें वारें वादळ आयल्यार ह्या जिणयेन कांय जायना. तिरासण आसता थंयसर आसता की ना. कांगाल जावचें देदेस्पोर जावचें निराश जावचें सोलवणी पळोवची वा जिवीत नाका म्हूण बगचें वा एक उणेपण बगचें खंयचेय थंयसर दिसना. कित्याक आमकां शिकयलां त्या प्रमाणे आमची जिणेची फळां ताचेर म्हळ्यार कोणाचेर जेजूचेर उतरांचेर वय आतां उतर म्हळ्यार जेजूचो उतरांचेर कोणचे म्हळ्यार जेजूचेरच कोंचयल्ल्या बरी. कित्याक सक्कडे आमी जेजूक वळखल्ल्या ताच्या उतरां मारिफात पयलें आमी वळखल्ल्या पूण भायल्या भायर वय की न्ही. मस्त बडी जेजू म्हूण नांव सांगलां जेजू कुसार मेलो तें पुरो आमी बायबल पळय नासतनाय आमी तोंडान सांगलां ताज्याक 5 गायी म्हणी सांगलां जावं पुरो आनी मस्त आमकां आयकल्ल्या प्रमाणे बगल्या प्रमाणे आमी जेजू विशयान उलयल्या. पूण करेक्ट जेजू विशयान कशें कळ्ळें आमकां उतरां वरवीं उतरांक गेल्ले वरी पयलीं आमी उतरांक वचनासतना ताजे विशयान उलयताले न्ही गे. आनी कोणेंय सांगलें तेंत आमकां एकलो 3 गायी म्हळ्यार तेंय पातयेता 2 गायी म्हळ्यार तें 2 सैबा आमकां ते सवालच येनातले येतले गे. वा ताजे एका कडेन एक एक रितीन सांगल्यार आमकां कांय बोगनातले बगतले गे. आमकां कळीत नातलें कळीत नातलें कशें सांगल्यार इवडना जेजू म्हळ्यार चोत्तू म्हणून कशें एक 10 गाडे 10 रितीन सांगल्यार ताजे आमकां कांय बोगना. आतां आमकां कोणें एकल्यान कांय सांगताना तक्षण आमी खान दिवन म्हळ्यार एक आमच्या मतीक येता हें उतर ताळ पडटा की ना गे म्हणून वय की न्ही. कित्याक एका रितीन आमकां सत कळीत जालां. तशें जाल्ल्यान आमकां आयकतना कान सोडून आयकया म्हूण बगता आनी ते उतरांक ताळ पडचें म्हणटाना आमकां इतली खुशी जाता गे आमी तें तक्षण येयलें आयक म्हूण तक्षण दान सोडटा आनी एकल्या वय गे. म्हळ्यार बारी खुशी जाता आमकां केरळा ते एक उतरां प्रमाणे एक शिकोवण आसतना आनी आमकां तें हें करेक्ट आसा म्हूण बगतना आमकां तें आयकया म्हूण जाता आनी तो म्हाका न्ही आनी एकल्याक धाडया म्हूण आमकां बगता ती शिकोवण आनी तें करत आसात सपास जाण. कित्याक तांणी कितें तांकां शिकयलां सत ताका ताळ पडची एक शिकोवण आयकतना आनी तांचें जिवीत तांच्या जिणेची पाळां त्या उतरांचेर तांणी रमोवन दवरल्या वरवीं तें पुरो आयकतना बारी एक परतो आनंद भोगता. मागीर थोडे फावटी एकामेका मेळटाना सांगचें आसा ताची आयकलें गे शिकोवण आज एक हांवें आयकलें म्हणटात त्या उतरा विशयान एक हांवें आयकलें म्हळ्यार पयलें कोणें सांगलां तें सूख म्हणून न्ही
आनी एक रेवलेशन हांवें आयकलें म्हणून एकामेका उलयतना सांगचें आसा होय की न्ही. होय कित्याक ते उतर त्या उतर बरोबर कित्याक म्हळ्यार म्हाका त्याच उतरांचे आनीकय एक गुणाय असो अर्थ मेळ्ळो. तूं हे आयक सायबा आयक सायबिणी म्हणल्यार बरी तांकां एक धाडचें त्या विशयांत मेळ्ळ्या वेळार उलोवचें पुरो आमकां आयकोंक मेळटा. देखून तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोंबोवन दवरा. ताचेर म्हळ्यार जेजूचेर वा ताच्या उतरांचेर. नेक्स्ट घालें म्हणटा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा, हा बाबार स्थिर रावा आनी देवाक सदांच दिनवासी जाया. होय कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडचें. खंयच्याचेर? जेजूचेर, ताच्या उतरांचेर बांदून हाडचें. देखून आमी थंयसर माथेवाच्या वांदेला 7व्या अध्यायांत म्हणटा कोण उतर आयकाता आनी ती पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या बुद्धवंत मनशा बरी. म्हळ्यार ते तशें आमी जेजू म्हणल्या व्यक्तीचेर, देवाचे उतर म्हणल्या संगतीचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडचें म्हणटा. सांत पावलोन तेन्ना केलें. देखून तो आमकां सांगता दुसऱ्या खंयचेय आमी डायवर्ट करचें न्ही मायंड, वा दोन दोणीर पांय दवरचें न्ही गे एकच सो आमी म्हूण स्विकार केला तो जेजू तो उतरांत आसा आनी हाचें गी वरतें काय आसा गी कांय हें ना, तो दुबावी ना आमकां आतां न्ही गे. ना. देखून पवित्र पुस्तक हाच्यानी व्हडलो कांय पवित्र पुस्तक आसा गी तेय ना. देखून ताचें जिवीत आमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा म्हळ्यार तें बांदून हाडून तो आसा आमी भावार्थांत स्थिर रावा. तीर म्हळ्यार धंडळ नाकात न्ही गे. आनी देवाक सदांच दिनवाशी जाया. साधारण म्हणटा आमी सांगल्या बरी कळ नासतना मागा, सदांच खुशाली जाया, सर घडीत आनी देवाक अर्घां दिया म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार भावार्थांत रावा म्हळ्यार आतां आमी कशें समजयत एकतल्याक आसना लायफ न्ही गे. एकतल्याक आसना. देखून काय इल्लें चड उणें घडटना धंडळचें न्ही होय की न्ही. होय कित्याक धंडळचें न्ही? सत कळीत आसा न्ही. होय सत कळीत आसल्या निमती आमी थिरासाण होगडावचें न्ही. तें कितें म्हणटा जाकोब आमकां कळीत आसा पयल्या ताच्या पत्रांत पयलो अध्याय नाना तऱ्हेचे कश्ट आयल्या वेळार बाग म्हणलें की जंय भावार्थ पार केल्या वरूय थिरासाण उपजाता होय की न्ही. तशेंच भावार्थान थीर रावचें म्हळ्यार आमी बरें येतना वय जेजू जेजू फाल्यां गी चड उणें घडलें कश्ट येवचें म्हणून मात न्ही. हेरांत हांव न्ही आमकां काय म्हण इल्लेशें कश्ट इल्ले सूख समजोणी काले म्हाका कोणें काय सांगलें हांवें चिंतलें बरें आनेकल्यान स्पंदन करूं ना जाल्यार वा आनेकल्यान म्हाका काय म्हणलें जाल्यार वा आनेकल्यान म्हज्या विशयां कितें गी सांगलां म्हणून तुका आयकोंक मेळ्ळां जाल्यार आमी दंडळचें गी थीर रावचें भावार्थांत. स्थिर रावचें. भावार्थांत कित्याक म्हळ्यार त्यो संगती म्हाका कांय करूंक शकनात म्हळ्यार हांवें तें पुरो आयकून गलिबिली जावचें न्ही गे. भावार्थांत हांवें घट्ट रावचें. भावार्थ म्हळ्यार दिसानातल्या संगती विशयान आसा ती खात्री. दिसता जालें तुका आतां मस्तो जालें पुरो आयकोंक मेळ्ळें समस्ये आसात वा तुज्या विशयान कालें सांगलां म्हूण आयकोंक मेळ्ळें कितेंय ओट्टारे एक रितीन समस्ये तुज्या दोळ्या मुखार आसतना भावार्थांत हांवें दंडळचें न्ही. भावार्थांत हांवें थीर रावचें आनी सदांच देवाक आमी कालें करचें दिनवासी. दिनवास. कित्याक म्हळ्यार कश्टांच्या वेळारय आमी ओंपूंक आसा. देवाचें उतर म्हणटा अशें म्हूण चिंता हांव कोण दुखांनी ओंपता तो संतोषान लोंवता. किर्तन 127:3 गी कितें गी म्हाका असो कळीत आसा संगीत कोण संतोषान ओंपता संतोषान दुखांनी ओंपता म्हळ्यार दुखाच्या वेळार आमी दिनवाशी मनान ओंपते रावचें अर्घां होय गे. त्या वेळार काले लुवोंक मेळटा आमकां संतोषान वा आनंदान लुवोंक मेळटा. देखून दूख आसा म्हणून आमी ओंपचे रावोंक नजो. ओंपचें कंटिन्यू करीचें त्या वेळार होय की न्ही. आडी रातनी बऱ्या रितीन सर घडीत आनी देवाक अर्घां दिया म्हणटा देवाचे उतर. देखून
दुःख दुःख दुःखाने दूख आसा, समस्या आसा, जावं पुरो पिडाच आसा, पिडा म्हणून आयको मेळ्ळी वा म्हणून भोगता तुका, त्या वेळार तूं ओमचेर रावयनाका. त्या वेळार लुंगचे दीस ते आनंदाचे जावन आसतात. देखून मुखले तुमच्या जिविताचेर ताचेर भावाचो दिनो अशें जाया. तें उरलें आमकां कळीत आसा. आतां आमी तें कितें केलां, आमी आतां लौकीक संप्रदाया प्रमाणे तें देखून खंयचेय आमकां आतां देवाच्या उतरा विरोध नेक्स्ट वाक्य म्हणटा तें देखून देवाच्या उतरा विरोध कोणी उलयल्यार तें आमी काले म्हणटा हें पुरो फितीसपण न्ही कितें. लौकीक संप्रदाया प्रमाणे मांडून हाडलेले शिकवणेन आनी पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां कितें म्हणटा तें बेनिवाय लौकिक संप्रदायाप्रमाणे मांडून हाडलेल्या शिकवणेन आणि पोकळ तत्वशास्त्रान कोणेय तुमकां बुलयनासे सत्राय करा. हे सगळे प्रत्वेच्या मूळ तत्वांतावन उपजता, शिवाय क्रिस्तांतावन आरंभ घेना. होय. देखून आतां कोणी एक कितेंय सांगताना आमी तक्षण म्हणटा तें पुरो फितीसपण, तें सोड, उतार कितें सांगता पळय म्हणून, न्हय गे. म्हळ्यार हे उतार सोडावत आमी आतां एक्टीव जावन आमकां तें समजलां, होय की न्ही. कितेंय तो सांगताना आमकां कळटा तो काले उलयता गे म्हणून. खंयचे तो काले संप्रदाय उलयता गे वा काले उलयता संसाराचे उलयता की संसाराचे उलयता गे देवाचे उलयता गे म्हणून ते कशें कळटा आमकां तक्षण कळटा, होय की न्ही. वा तो काले उलयता वा ताका कोणेंगी येवन कालेंगी सांगलां जाल्यार ताणें संप्रदाय लोकां संसाराचे शिकयलां गे ताका तेंय कळटा आमकां, होय की न्ही. थोडे सांगले गई घरा सुत मीठ उडय म्हणून, आनी काले म्हणले गई आनी कितें कर, होय गे. काले मीठ उडयल्यार गोणी बोर तू करेक्ट सत कळीत ना जाल्यार भावात ना जाल्यार मीठ उडयल्यान समा जाता हे जायना. थोडे चिंता त्या ब्रदरान मीठ उडोवंक सांगला, गोणीन ताट्टा हांव म्हणून. म्हळ्यार तूं जाल्यार खंडीत कालेंगी करतले म्हणून तें सत सत ताका एक्सपिरियन्स जाता गे तांतू. मीठ कर गोन तोटा गेलो इट जायत, पूण हाका कांय ना. ते पोरुसेकडे गेल्या वेळा म्हळें ते पुरा सुकून जातेत भायर येताना ते मीठ उडोवचे आगमन शेणोवचे पुरा घाले म्हळ्यार कोणी घेवन सांगला म्हणून जालें ते. मागीर मग कळलें की अनेकल्या व्यक्ती जावन कोण येवन गेल्लो मात काय सकाळी. म्हळ्यार देखून ते आमच्या डायरेक्ट विचारूंक मागीर लास्टाक कोणी येवन सांगले म्हणून सांगू ना त्या व्यक्तीन उलयल्ल्यान आनी एकलो सांगता. म्हळ्यार कळ्ळी न्हू. म्हळ्यार थोडे पटी थोड्यांक मिठाचेर वत, थोड्यांक आगमेंताचेर. म्हळ्यार काले शेणयल्यार तुका सत कळीत ना, देवाच्या उतरान कितें बरयलां कळीत ना, तेन्ना ती सुटका अनुभव करूंक जाता गे जायना. देखून कितें जावं आमकां आतां कळीत जाल्यार आनी मस्त आमकां कळीत जावंक आसा. देखून मस्त आमकां कळीत जावंक आसा. आनी हाचे वरवीं आनी कोणी तांतू पार्टी आसा म्हणून न्ही तांकां तो अवकाश आमकां देवान पयले दिलो. देखून हांतू तो पार्टी हांव मुखार म्हणून ना न्ही गे. सगळ्यांक हांतू हक्क आसा आनी सगळ्यांक कितें फाव जावंक. आनी देखून एकल्याक कश्ट आसात जाल्यार जिणेन ताका बरो अवकाश काल्याक येवंक देवाच्या उतरांक येवंक. आनी सत कळीत आसल्यांक एक अवकाश खंयचो व्यक्ती सकड समा आसलो व्यक्ती एक अवकाश जाता की समस्येंत आसलो व्यक्ती. वय वय कित्याक ताका तें थान आनी बूक आनी तुका एक तें स्टेज क्रिएट जाता तुका वचून थंय परफॉर्म करूंक उतार दिवंक. आनी अशें पुरा संदर्भ एक आमच्या जिवितांत तशें आसलें आनी एकल्या संदर्भ जावंक पावलो आमकां सत शिकोवंक. आमच्या जिवितांत आमी त्याच दोणीर आसले लोक कसो आसा तसोच तांचे केल्ले वर्स्ट हातूंत आसलो. आतां तेंत आमकां आनी एकलो समस्येंत आसलो मेळटना आमकां एक अवकाश जाता की सत शिकोवंक, सत कशें काम करता म्हूण दाखोवन दिवंक. देखून देवाक आमी अर्घां दिवया. आनी आमकां कळीत आसा जेजू थंय मात सगळी दैवीक संपूर्णता आनी साक्षात थरान पिडार करता. जेजू थंय मातली, जेजू थंय मातली. जेजून कितें केलां, जेजून कितें दिलां, जेजू विशयान कितें बरयलां, जेजू कितें उलयलां.
बापा विशयांत आनी कितेंय जावन पोरनो चल्लो ताची सावळी जेजू विशयांत देखून ते मात त्या प्रमाणे आमी घेता आसतना तातूंत खंयचेय पाड म्हूण ना पूण संपूर्णता नव्या चल्ल्यांत आनी ते पोरण्या चल्ल्यांत तयार जेजूच्या येण्या विशयांत आनी ताणें कितें करूंक आसल्या विशयांत आनी तेय थोड्यो संगती जेजून नव्या चल्ल्यांत केल्ल्यो ते केल्यात म्हूण बरयल्यात देखून उत्पत्ती पुस्तकांत हांव उगडापण मुखार हर एक उतारी गरजेचेंत आनी आमकां आमचे जेजू क्रिस्ताचेर खंयचयता आसतना जेजू म्हणल्या ह्या व्यक्तीन मनशाकुळा पासून कितें केलां म्हणल्यार आमकां कळटा चड आनी चड कळलेले बरी चड आनी चड आमकां हेरांक ते वांटूंक जाता चड आनी चड आमी जियेल्ल्या वरवीं आमचें कर्न ते आनेकल्याक बेगीन ते पावीत करूंक जाता तुजी एक सावळी आनेकल्याचेर आनेकल्याक बरें करूंक शकता आनी तुवें एक भावार्थान कॉन्फिडन्सान आनेकल्याक एक उतार दितना कित्याक तुका दुबाव ना तूं तितल्या भावार्थान धैर्यान एकल्याक उतार दितना त्याच रितीन इतलें तें काम केल्लें पळोवंक मेळटा हे पुरो देवान आमकां बाग फावो केलां ताका आमी अर्गां दिवया देखून आमकां आतां पवित्र पुस्तकच देवाचें उतारच सर्वस्व जावन आसा आनी आमची पाळां ताचेर तें रोमोवन दवरूंक आमी तें दिसान दीस प्रयत्न करूंक आसा ताचें सगळें जियोंक फुडें सरूंक आसा आमी आतां जियेता म्हूण सांगूंक जायना आमी म्हणचे हांव जियोन आसा म्हूण सांगूंक जायना फुडें हांवें जियोंक म्हळ्यार दीस रात म्हणल्यार बरी दीस रात ताचें सगळें जियोंक हांवें फुडें सरूंक आसा आनी जिणेची पाळां जेजूचेर रोमोवन दवरूंक आसात जिणेची पाळां कशें रूख ताची पाळां दोनी पंदरा रोंबोवन भद्र तो आसता वारें वादळ आयल्यार हाल्ल्यार फोडाना म्हणल्यार बरी हलता दलता जाल्यार पूण आमी आमचे प्रमाणे जेजूचेर आमच्या जिणेची पाळां आमी रोमोवन दवरल्यार आमकां खंयच्याय वाऱ्या वादळान कश्टाच्या समस्याच्या आनेकल्याच्या दुरसोण्याच्या वा संवसारांत आमच्या मुखार घालच्या सवालांक भियाच्या उतरांक नकारात्मक उतरांक आमी बुलाना वा आमकां ते कांय करूंक शकना कित्याक आमच्या जिणेची पाळां जेजू म्हणल्या त्या सोडवणदाराचेर जेजू क्रिस्ताचेर रोमोवन आमी दवरल्या निमती ताच्या उतरां ते आमी ती रोमोवन दवरल्या निमती आमकां दर म्हूण दिसता की देवान कितें केलां आनी पवित्र पुस्तकान कितें बरयलां म्हूण वय गी देखून आमकां मुखार कितें आयकोंक मेळ्ळ्यार तें देवाचें उतर ताळ पडना जाल्यार आमी घालें करता ते आमी ताचे गणनेंत करिना कित्याक आमकां तें लागत ना म्हणल्यार बरें लागत ना आमकां तें लागत ना कित्याक आमकां आमचें इमिडिएट आमचें मन खंयच्या कुशीन गुंवता उतरां कुशीन आनी म्हळ्यार तें काळजान स्टॉक करून दवरल्या कडेन तें गुंवता आनी पळयता हें खंयचें ना हें ताळ पडना देखून डोंट वरी बी हॅपी गो अहेड म्हणून तूं कांय हाचे विशीं करनाका कित्याक हें देवाचें उतर ताळ पडना हे नेणारपणान तो उलयता वा वय नेणारपणान संवसारा विशीं उलयता देखून त्या विशयांत कांय खंतखंयचे विशय थंयसर येना भियोवचे विशय येना निराश जावचे विशय येना गलिबिली जावचे विशय येना देखून देवाक आमी अर्गां दिवया कांय सांगूंक आसल्यार सांगेत नंतर एक मागणें करचें प्रेज गॉड फादर प्रेज गॉड आम्ही देवाचे उतार कोणी समस्या उलयतना नाटल्यार तांचे कश्ट सांगतना आम्ही देवाचे उतार दिले जाल्यार तांचे खातीर फर्स्ट मागचे हांवें फर्स्ट ओके असो प्रेरकात्म तांचे वयर आसा तांकां अभिषेक केला आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागचें कशें उलयचें तांचे कडेन कशें तांकां देवाचे उतार दिवचें म्हणून मस्त दिसतऱ्या मागताली तशें सांगतना मागीर म्हाका देवाचे उतार दिवंक प्रेरण जाता मागीर मस्सनाक देवाचे उतार दिवचें मागीर ती वेग्गी काण घेतात हांवें सांगलें न्ही क्रिस्तांव न्हय आसले वेग्गी काण घेतात मस्त जाणांक दिवंक पवित्र आत्मा म्हाका वाट दाखयता आनी पवित्र आत्मा म्हाका मस्त हेल्प करता होय कित्याक म्हळ्यार तुका ताण आनी आशा ती आसली बरी आशा ती आशा देव जारी काडनासतना रावना
देव म्हळ्यार होय पवित्र आत्म्या मुखांतर, ताज्या मुखांतर जाता देवान काम करचें न्ही. होय बर जेजून आमकां मजतदार तो दिला, होय तो बर एक व्यक्ती. पयले देव आमकां उठोवन दिसतलो, मागीर जेजू उठोवन दिसलो 3 आनी 3 वर्सां. आतां पवित्र आत्मा उठोवन दिसता. आता हय. तुम्ही तर सांगितलं एक पटी सांगितलं तशें फर्स्ट तुम्ही मागा तांचे खातीर येस मागीर येस तुम्ही देवाचे अवतार दिवंक सुलाभ जाता म्हणून ते हांव एक्झॅक्टली. फॉलो करता आसा. व्हेरी गुड. कित्याक म्हळ्यार होय आमच्या मनान तेंत आसा जें, कित्याक म्हळ्यार दीस आनी रात तूं देवाच्या सांगातपणान, देवाच्या उतराच्या सांगातपणांत आसतना होय बर तें तुका तें तूं रेडीच आसाय म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार कळ्ळें होय तुमकां. होय थोड्या होय फावटी खरं एमर्जन्सी म्हळ्यार आत्तां हो व्यक्ती 1 मिनटांनी हां वेचार आसा. हां त्या ओके रापकाने देवाचे उतार म्हळ्यार ते आत्मो आनी जीव. तुजें तें पवित्र आत्मा काम करनात आसा, कित्याक तूं उतरांत आसा न्ही. होय खरं म्हजी उतरां आत्मीक जीव दिवपी, आत्मो आनी जीव. तूं होय खरं उतरां विशयांत उतरांत आसाय, उतार दिवची तुका आशा म्हणटाना तुजें तें कोण एक्टिव्ह जावन आसा काम करन? पवित्र आत्मा. होय गे. होय खरं होय पवित्र आत्मा काम करन आसा. आनी तुवें सांगल्या बरी त्या व्यक्ती खातीर तुवें कष्ट मागता मागणे करनी ताका उतार दिवयेत. कांय हं, येना, बरेंत हं, तें. आनी थोड्यांक वरती एक तान आसता. होय तो व्यक्ती त्या ताणेन तें पवित्र आत्मोत तें आतां तें जेजून सांगल्या बरें, हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तें तुजे लागीं एक 29 वर्स जावन तूं दिता न्हू वळटली वळटली. वय म्हळ्यार तिका एक तान आसली. होय आनी संवसारी रितीन बागोवंक पळयली, ती जावना. मागीर होय जोगतो व्यक्ती थंयसर मेळ्ळो आनी दी सोम्या म्हणाली ती न्ही गे, थंय म्हाका आनी म्हाका हांगा येवची गरज पडची ना आनी म्हाका तान लागची ना. होय खरं वय तिणें संवसारी दृश्टीन सांगलें कितें म्हणून न्ही, पूण जेजू कळ्ळें तिजी तान कितें गे म्हणून. आनी तिजी तान ती बागल्या उपरांत ती धांवली. कोळसो हाडूंक न्ही, दोरी हाडूंक न्ही, कालें करूंक दिवंक देवाच्या हेरांक उतार दिवंक. वय कसली बदलावण पळया. तित तान येवन दोनपराच्या वता कोणेय पळयना जो म्हण आयिल्ली. आनी होय पयलें संवसारी रितीनच चिंतलें तिणें, कोळसो खंय दोरी खंय म्हणाली जेजूक. पूण उपरांत जेजू कोण म्हण लागी उलयता तो म्हण सांग. होय खरं ताकाच ती आशेवन आसली होय असा म्हणून मेळ्ळो तो तिका. मेळ्ळें तर मागीर हय तशें जाल्यार तुजी आशा तीच. तुवें मागिल्लें तें देवान तुका दिलां. आनी चडांत चड देव लोकांक तुका देव दिवनूच आसा. वय मो होय खरं ताजे दिवनच आसा. उतार दिवन. वय तेंत बसार मेळिल्ल्यां की दिवचेंच उतार. आनी कोणाक बूक जाय तांकां बुकी दिवचो. पुरो बूक प्रिंट करचे दिवचे पडत. येस येस येस. प्रेज द मागीर लॉर्ड. एक तें आमचे कडेन आसलें प्रॉडक्ट आमी सेल केल्ले बरी एक. आमचे वय वय कडेन प्रॉडक्ट आसले आमी सेल केल्ले बरी. आमकां एक सुंतच पडटा तितलो. वय 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 वय. सोम्या खातीर कितें म्हण केलां? सोम्याचें होय म्हजें न्ही, सोम्या खातीर कितें केलां म्हण एकदां दोसकाय. आनी 4 मिनट आसचीं. सारकें मेळपा. हय. प्रेज द लॉर्ड फादर. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज. हांव एक टेस्टमनी म्हळ्यार काल जाल्ली टेस्टमनी सांगात मस्त एक सांगता म्हळ्यार कशें तुमी सांगात. फस्टाक केल्लें देवाचे उतार थोडी सडन स्विकार करून कशें तांच्या लायफांत मिरेकल्स पळयतात वय म्हणून. वय वय वय. काल म्हाका एक म्हळ्यार आमच्या आर्यका फ्रायडे रिट्रेटाक वा 4 दिसाच्या रिट्रेटाक ती जॉयन जाता केदाळे येता ती. येस आनी येस. तिच्या फॅमिलींत एक प्रॉब्लेम आयिल्लें म्हळ्यार तिचे दुवेचे मोस्टली युट्यूब ती आयकून आसतली. आनी तिचे USA आसा अमेरिका. आनी तेन्ना ते एक व्हडल्या कंपनींत काम करनासता आनी सडन ताका कामांतावन काडटात म्हणून न्यूज आयले. आज तुजे लास्ट आनी तुका कामांतावन काडटात. तुवें दुसरे कडेन पळयत म्हण. आनी ती फूल भियेली
दुवेन तिका कॉल केले आणि ती फुल नर्वस जाली, फुल भियेली आणि अशें जालें म्हण. इमिडिएट तिणें म्हाका कॉल केले, सिस्टर अशें जाला आणि म्हज्या दुवेचें काम गेलां, अशें आसा म्हण. म्हळ्यार हांगा काल नाईट, हांगा नाईट ते डे ड्युटेर आसतना ताचे फ्लॅट्स का लेगीत सेल्स करचे, ते दुसऱ्यांक दिले, तेका लेगीत मातसो प्रॉब्लेम जाले. मागीर तिका हांवें देवाचें उतार समजयलें. ती आयकल्ले वरवीं ती विग्गी समजून काडून गेल्ली. मागीर तिच्या दुवेक हांवें वॉयस मेसेज घाले आनी तूं सांग जेजू क्रिस्ताक हांव जैते वन जाल्या आनी ब्लेस कर, कोण तुजे कंपनीचो आसा ताका तूं ब्लेस कर आनी सांग देवा ताचेर आसा जेजून ताका अभिषेक केलो, तूं ब्लेस कर, तूं सांगून राव आनी तूं जेजू क्रिस्त ते जैते वन जालाय आनी इमिडिएट खंयच्या कारणान की तुजें काम वचना म्हण. तितल्यान वॉयस मेसेज ताका धाडले आनी 10 मिनिट्सांनी ताका एक मिटींग अरेंज केलें. थंयच तांचे कंपनीन मिटींग अरेंज केलें खंय आनी मिटींग अरेंज करना ते सांगतात काय कोणे कामांतले काडतात तेच सांगतात काय तुका केदाळय तूं आमचे बरें क्लायंट, तूं बरें कंपनी मस्त बरें काम करताय, खंयच्या कारणान की तुका कामांतले आमी काडिनात काडिनात आनी तुका प्रमोशन दिता म्हण. प्रेज गॉड. जस्ट म्हळ्यार ताणें इमिडिएट ते स्वीकार केले उतार. स्वीकार केले आणि भावार्थान घेतले आणि इम्प्लिमेंट केले. इमिडिएट रिझल्ट आयले. 10-15 मिनिटांनी म्हाका ताणें मेसेज घाल्या, ताच्या मम्मीन मेसेज घाल्या म्हाका, कांय जावना, कामांत ताका परत्यान हें केलें आनी प्रमोशन ताका मेळ्ळें म्हण. प्रेज गॉड. देवाचे उतार देखून इमिडिएट घेवन इमिडिएट तूं कार्याक घालता, इमिडिएट रिझल्ट. कित्याक म्हळ्यार कोणी सांगतना हांव एक आयडिया दिता म्हूण सांगना, देवाक मुखार दोन एकलो गायड करतना ताका बोगाचे की देवाचे वरतें कांय ना, देखून ह्या म्हज्या भयणीन कितें सांगलां देवा विशयान म्हज्या कडेन सांगलां तिणें, देखून हांव तें आतांत कार्यरुपाक घालता. ती जे कांय सांगोना हांव एक तुका आयडिया दिता, म्हजे एक वळखीचो आहा ताका फोन कर, तशें सांगोना. इमिडिएट कोणा विशयान सांगलें, देवा विशयान न्ही. देवाची सकत कितें, देव कितें म्हणून ताका देव बिरांत आसल्यार देवर भयवे ज्ञान आरंभ म्हणटा. देव बिरांत आसची म्हळ्यार देवाच्या उतरार पाती येवचें. देवान कितें सांगलां पळय तें कांय दुबाव करनासतना स्वीकार करता. त्या वेळार म्हाका ती जाणवाय म्हजी थंय येता. येता म्हळ्यार कशें हांव आतां कार्यरुपाक घालचें म्हूण त्या जाणवाया प्रमाणे तें घालतना ताका रिझल्ट 100% शुअर. त्या भयणीन पळय मेन बावडतान उलोवंक आसा, भावार्थान तेंच कार्यरुपाक घालचें ती जाणवाय. आनी भावार्थान तें सेन्स नॉलेज आनी हें पळोवंक ना. सेन्स नॉलेजार पळयतना पुरो तें सलोणींत आसा, खाली पॅक करून येवंक मात्र सेन्स नॉलेजार पळयतना. पूण भावार्थान पळयतना तें न्ही, ताजे ऑपोजीट जाल्लें. दिसानांतल्या सांगती आसा ती खात्री. देखून तेंच पळोवंक मेळ्ळें. कित्याक सांगलें म्हळ्यार तुमी ऑर्डर एक सांगलें न्ही, वय एक कशें सोडो वय सांगतना हांवें विचारना कशें भोगता म्हूण. तेंच म्हणटा म्हाका सुमार दूख गेल्ल्या बरी भोगता म्हणून. कांय ना, 2 उतरां मात उलयल्लीं हांव. आनी म्हळ्यार तेंच देवाचें तें देवान कशें रेडी दवरलां, तुवें स्विकार करचें मात्र बाकी. कित्याक म्हळ्यार हांवें सायन घालचें तें पार्टनरशीप, तें जॉयंट अकाउंट म्हणल्यार बरी. वय देवान सकट केलां, पूण हांव परवणगी हांव तें स्विकार करना जाल्यार देवा कांय करूंक जायना म्हणल्यार बरी. म्हळ्यार ताणें केलां, कार्यरुपाक येयचें जाल्यार हांवें ओके म्हणून ताचे सांगात एग्री जायचें. हय तेंच देवाचे उतार कर. येस वय फादर. कित्याक म्हळ्यार ते दोनी सिट्युएशनांत कितें सांगता म्हळ्यार काळजाची माती तयार जाते त्या वेळार सारक्या वेळार आमी उतार दिल्यात आनी स्वीकार करतात, अनुभव करतात. कित्याक म्हळ्यार फुडें जाल्ले अनेक इन्सिडेंट कित्याक म्हळ्यार हेच्या विरोध ऑपोजीट म्हाका एक कॉल येयले, एक मिनिस्ट्री करा अशें समस्या आसा. हांवें त्या भयणीक सांगलें बायबल हाड. ताका बायबल हाड म्हणटाना ते जालें म्हणटा म्हाका बायबल हाडूंक आलसाय जाता म्हणालें. आळसाय जाता.
मारून अळसाय जाता सांगा हांव हे करता म्हणून सांगा तेंत म्हळे वय सांगा म्हळ्यार तितलें सिरियस ना 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 ते म्हळ्यार काळजाची माती तयार जाय नासता माती तयार जाल्ली जाल्यार वय वय तुमी सांगल्या बरें इमिडिएट वय वय ती तान आनी बूक आली जाल्यार प्रमाण ब्रदर एक म्हणी आडलो एक घडी रावा म्हणून न्ही तशें आयको मेळटा करेक्ट करेक्ट कित्याक म्हाका आनी की त्या अटॅचमेंट असल्या वरवीं त्या संवसाराची वय 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 विचार करूंक नाका कित्याक म्हळ्यार आतांय हांव ओके आतांय लायफ ओके म्हाका वय वय तुमी सांगले बरी वडोलो ताका देवा विशयांचे सवाल देव असल्यार अशें जाता की तशें जाता की सवाल हांवें जाता तितले देवाच्या उतरांत हांव सांगूंक सुरू केलें जाल्यार बायबल ताणें मागीर एक पुटी कितें हाडलो वाचलो एक वाक्य मागीर ताणें तितले हे करून म्हाका पुरो जाता म्हाका सांगून म्हाका फाल्यां म्हणाले पुरो जावन नाका नाका देवाचे उतर सांगतना ते भितरल्यान काम करूंक सुरू जाता न्ही खंडीत खंडीत वय 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 तशें आतां सांगलां हांवें तांकां परवा ये रितीरीक व्हेरी गुड आयिल्ल्या गार्गा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आवय सांगला कित्याक हांवें विसरलें बायबल पूण आमकां कळटा न्ही तांणी खंयच्या रितीन वाचतात लागता ते जाल्यार कळटा तांणी देवाच्या उतराक महत्व दिलां की ह्या खंयच्या चड महत्व दिलां खंडीत खंडीत कित्याक म्हळ्यार ते एक चेडवाक एक उतर दितना हांवें काल आयकलें ती हेल्थ इन्शुरन्सा विशयान उलोवन आली दुवेक म्हणटा खंय हांव तुका तशी पिडेस्त दिसता गे मम्मे म्हणून कळ्ळें तुमकां आवय काले विशयान उलोवन आली हेल्थ इन्शुरन्स ते कशें करचें गे म्हणून म्हणटा खंय म्हळ्यार हांव तुका पिडेस्त म्हूण दिसता गे म्हणून म्हळ्यार काले हेल्थ इश्यू आसात पूण ते पाती येता की हांव बरी आसा म्हणून ताजे खातीर कशें हेल्थ इन्शुरन्स करचें गे म्हणून प्रयत्न करनासा तुमी आतां सांगल्याक हांवें सांगलें तेंत थोडे पटी भुरगीं हे आसल्यार आवय बापाय इल्लेशे तेण्याणे आसतात ते कुटुंबांत तांकां क्लोज रिलेशनशीप आसल्या निमती भुरग्यां विशयान आवय बापायकी उतार मेळ्ळ्यार बरेंच वय वय प्रेज द लॉर्ड अर्ग मगणे मुनियांगी मगळा हब्बा ह्या वर्ते वेळा पासून आमी तुका अर्घ दितां कित्याक तुजे उतर जिवे आनी क्रियात्मक आसा जो कोण तो व्यक्ती स्वीकार करता ताच्या जिवितांत ते फळ अनुभव करता म्हळ्यार सत तुवें आमकां उदाहरणा मुखांतर साक्ष मुखांतर विवरण दिल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दितां मगळा बापा आमच्या जिवितांतली आमी काळजाची माती तुझे सत्येन पवित्रत्वाच्या आदारान फावो बरी तयारी करणं तुझे स्वीकार करणं आमच्या जिवितांतली ते भरपूर फळ अनुभव करूंक आम्हा सर्वांक फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्घ दिता शरी एकल्यांनी ते बरोवन आमचे जिवीत जिवन तुझ्या नांवाक महिमा घेवन आसात म्हूण भावार्थान अर्घ दिता हे मागणी करता तुझे पुत्र जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन 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 थँक यू प्रेज द लॉर्ड नासलेमो आनी कोणाक आसले कोणाक एक वाक्य म्हणे असल्यार सांगेत आतां कोणाक सिस्टर एलन आनी टीचिंग झुमार सिस्टर अनिता लागी उलया प्रेज गॉड येस प्रेज गॉड सिस्टर एलन आसता साराय आसली पूण हांगा अब्राम आसल्या बरें आयकले आतां सारा आसली सारा आसली पूण हसल्यार देवान सांगलें काही वचोना देवान सांगलें वय रोनाल्ड ब्रदर आसा न्ही सायलेंट वय रोनाल्ड सायलेंट म्हणटा दवरला ओके